Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. ओके. कोणाक पेकोणी अशी जाय कशी दिसता? कोणाक हिलिंग हो कितें जाय? कोणाक गरज आसा? कोण आसा? यो ब्रदर यो, कम. Praise God. Yo, praise God. Yo, come. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Okay. Yo, come. Start. Very good. Yo. ओके. आता आम्ही आता देवाचे उतर शिकल्या. समजला तुमकां न्हू? ओके, समजला न्हू? सो आम्ही आता देवाचे उतर पळय शिकला. पळय जेजू मिलाग्री केल्या न्हू जेजून. पळयलां आमी जेजूच्या जिवितान मिलाग्री केल्या. पण जेजून फकत मिलाग्री केल्या ओ तेच्या पयलीं ताणें देवाची उतरां परगोडणी केल्या आनी मागीर तेका लोकांक तेणें शिकयलें. जेजून मिलाग्री करच्या पयलीं सदांच जेजू पळय केन्नाय मिलाग्री केल्या तेन्ना थिंगा दोन वस्तू पयल्यो जाल्या. कसल्यो वस्तू त्यो? देवाच्या उतराची परगोटणी आनी देवाची उतराची शिकवण. आमी आतां कितें केलां? देवाची उतराची परगोटणी केल्या आनी देवाची उतर आमकां पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां शिकवणूय मेवल्या. वय की ना? प्रेज गॉड. आतां देवाची उतर म्हणटा एक उतर वाजया आमी. टेक दीस माय सिस्टर. Mark 16:17. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Okay. Brother, तुका कितें प्रॉब्लेम हा? Sciatic nerve. Nerve. Okay. पांय दुख. ओके. तुका? पेन, बोन पेन. तुका? शुगर. ओके. तुका? ओके. प्रेज गॉड. ओके. पळय एक उगडास धरा. जेजूक दुयेंस म्हणल्यार सिकनेस म्हणल्यार ते जोराचे सिकनेस एक आनी एड्साचे सिकनेस एक आनी कॅन्सराचे सिकनेस एक. ओके. बिफोर गोईंग देर नो विल गो टू 1 Peter 2:24. आतां तुमकां कितें दिसता? जेजू तुमकां बरो करतलो, गूण करतलो? गूण करतलो? तुका कितें दिसता? ही वील हील यू? ओके. ही वील हील यू. जीजस वील हील यू. जेजू तुका गूण करतलो. जेजू तुका गूण करतलो. सारकी आमकां खात्री आहा जेजू आमकां गूण करतलोच. सारकें? प्रेज गॉड. ओके. आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायलेले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां वावयली. ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. ओके. लास्ट पार्ट परतून वाच. ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जातेली. कितें बरयलां? कितें म्हणलां? परतून वाच सिस्टर. लास्ट पार्ट. ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. तुमी गूण जातेली. कितें बरयलां? ऑलरेडी हील्ड. कितें बरयलां? जाल्या. कितें बरयलां? आका. आतां जेजू तुमकां हें गूण करतलो? जीजस वील हील यू. ओके. रीड अगेन. ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. सी. Listen very carefully. Okay, repeat after. Repeat. What she's saying. Repeat. ताच्या गाया वरवीं Repeat करा. तुमी गूण जाल्यात. तुमी गूण जाल्या. प्रेज गॉड. आता पत्ते तुमकां जाता जेजू तुमकां गूण करतलो. ऑलरेडी हील्ड.
जेजू तुका गूण करतलो करतलो देवाचें उतर कितें म्हणटा पत्ते वाच ताच्या गूण केला आतां हांव विचारता जेजू तुका गूण करतलो गूण केला गूण करतलो हा जाला गुण जाला म्हाका इतले तकलेसून मस्त हें जाय म्हणून लागलें हें ओटी दिली उतर आयकून आयकून म्हाका मस्त गुण जाला प्रेज द लॉर्ड जेजू तुका गूण करतलो गूण करतलो करतलो ओके ओके परतून वाच ताच्या घाया वरवीं तुमी गुण जाल्यात जेजू तुका गूण करतलो प्रेज गॉड जेजू तुका गूण करतलो विल जीसस हील यू ही इज ऑलरेडी हील्ड व्हेरी गुड नाव सी दिस इज एक्झॅक्टली हे आमी आतां शिकताले आमकां देवाचें उतर पयले सुवातेर उलोवंक कित्याक जाय तेजेर आमी नियाळ कित्याक करूंक जाय आनी नियाळ करून हे दोन वस्तू करून आमचे वेव्हारान पळय उतर घालूंक जाय ते आमी वेव्हारान घालूंक शकता आतां बोगर बोगर आमी ते वाचून बोगर बोगर कित्याक वाचतले कित्याक तुमी आयकोता तेन्ना तुमच्या मनाची बदलणी जाल्या तेन्ना की हांवें तुमकां विचारलें जेजू तुमकां बरो करतलो जेजू तुमकां गूण करतलो तुमचें आन्सर कितें जालो जेजू तुमकां बरो करतलो हां जेजू गूण केला जेजू तुका बरो करतलो जेजू तुका बरो करतलो जेजू तुका बरो करतलो जीसस वील हील यू प्रेज गॉड सी अगेन एंड अगेन आय एम आस्किंग वाय बिकॉज दॅट्स हाव द डेवल कम्स देंवसार असोच बोगर बोर येता तुका ऑलरेडी वस्त मेवल्या तो बोगर बोर तुका विचारता आनी कन्फ्यूज करता प्रेज गॉड तेका लागून आमचो आन्सर पळय आमचें उतर पळय देवाचें उतर आमचे जिबेर आसपाक जायच आनी आमी तेजेर पळय जिबेर पळय देवाचें उतर दवरता तेजे प्रमाणे आमचे बदलणी जावपाक जायच ही दोनूय वस्तू जाल्या म्हणटच आमचे चालीन परिणाम येतलो प्रेज गॉड आनी ह्यो तिनूय वस्तू जाल्या म्हणटच तुका तुज्या जिवितान श्रेय पावतलो प्रॉस्पेरिटी सक्सेस तूं जैतिवंत जिवीत सक्सेसफूल जिवीत पावतलो प्रेज गॉड अंडरस्टूड सो अगेन आय एम आस्किंग जेजू तुमकां गूण करतलो गूण केला प्रेज गॉड सी म्हाका लागून आतां चेंज करता देवाचें उतर कितें सांगता तेका लागून कर देवाचें उतरा प्रमाणे चलशी जाल्यार देवाक तूं अधिकार दिता तुज्या जिवितान इंटरफियर करपाक हो परिणाम हाडपाक तेजे परस तेजे भायर तुका करूंक जायना प्रेज गॉड पयलें जेजून आमकां करून कितें दवरलां तें गरजेचें जेजून कितें करून दवरलां आमकां पिकोवणी करून दिल्या प्रेज गॉड आतां आमी गो टू साम्स 22:14 जेजून आपले कुडीन सोंसलें आनी आपल्या गायांनी आमकां पेकोवणी दिल्या सारकें गूण दिल्या आतां पळोवया देवाच्या उतरान प्रमाणे ती गूण आमकां कशे भाशेन जेजून घेवन घेतल्या ओ आमकां दिल्या ते रेडी वील सी नाव थ्रू द स्क्रिप्चर्स what Jesus has done, what he has actually done on the cross, so that we will agree and we will experience that. Praise God. He has already done it, but only through the scriptures I will know what he has done. जेजूच्या देवाच्या उतरानूच आमकां कळटा देवान आमकां कितें केलां पळय तें आतां आमी देवाचें उतरूच वाजया आनी जेजून खुर्सार रावन कितें केलां तें पळया समजलें प्रेज गॉड कित्याक हें सोजमलें न्हू जाल्यार हिलींग 100% तुमचे कुडीन दिसोंकूच जाय प्रेज गॉड कित्याक देव एकदां उलयलें उतर फाटीं काडिना देवान म्हणलां आपल्या गायांनी तूं बरें जाल्या म्हणजे बरी जाल्या प्रेज गॉड जेजून बरोवन दवरलेलें आहा ते प्रमाणे जेजून सोंसलां जाल्यार सोंसलां प्रेज गॉड हांवें फकत म्हाजें मन तेज्या उतरा प्रमाणे दवरूंक जाय आनी मनाची बदली आमची मिलाक आसा प्रेज गॉड ओके रीड उदका बरी म्हाका भायर वतला सगळीं म्हजी हाडां सुटून गेल्यान ओके उदका वरवीं म्हाका भायर वतला उदक जाणा तुमी उदक ओके उदकाक व्हांवता तेन्ना जी वाट आसा त्या वाटे प्रमाणे तें उदक वयता सारकें ती वाट तरी अशी केली जाल्यार तें उदकूय तशें वयता सारकें उदकाची वाट स्ट्रेट आसा जाल्यार उदक तें स्ट्रेट वयतलें हेचो मिनींग कितें वचें रिजन कितें उदकाक आकार ना उदकाक आकार ना
ताका लागून उदका भाशेन म्हाजो जीव व्हांवून गेलो. फुडें कोणाची उतरां ही? देवाची. जेजून सोंसलां कुस्सार रावन ती. प्रेज गॉड. फुडें सगळी म्हजी हाडां सुटोन गेल्यांत. सगळीं म्हजीं हाडां सुटोन गेल्या. प्रेज गॉड. आतां तूं म्हणटा पांयांक कितें दुखा, कितें दुखा, नर्व, रायट. सगळीं म्हजीं हाडां सुटोन गेल्या. हाडां तरी सुटलीं, एक हाड तरी सुटलें जाल्यार दूख कसली आसूंक जाय? एक हाड सुटलें जाल्यार जेजू देवाचें उतर कितें म्हणटा? सगळीं हाडां, नॉट एक, सगळीं जेजूच्या कुडीन हाडां सुटोन गेलेलीं. तेणें कितलें सोंसलें पळय, कितलें सोंसलें आसतलें तेणें. आमकां मातशें कितें एक कितें जालें हिंगा पासून कळ्ळें बोबो. जेजून कितलें सोंसलें तें पळय. जोर एक तेज्या कुडीन हाडां आसलें तें सुटोन गेलें. कित्याक गेलेलें? तुज्या पातका पासत आनी म्हाज्या पातका पासत. कित्याक पातकाक लागून मनशा कळार दुयेंस येयलेलें. तें पातक जेजून आपले कुडीन घेतलें आनी पातकाक लागून सगळें पळय कुडीन आमचे कुडीन पळय वायट आसलें तें जेजून आपले कुडीन सोंसलें. प्रेज गॉड. कित्याक सोंसलें? तुका सुटका दिवपाक आनी म्हाका सुटका दिवपाक. तुका गूण दिवपाक आनी म्हाका गूण दिवपाक. प्रेज गॉड. ओके. आतां हाडां सुटलीं तेन्ना नर्व आमचे शिरो आहा पळय त्यो सारक्यो उरतल्यो ओ त्यो हालतल्यो न्हू. ते शिराचे प्रॉब्लेम जेजून आपले कुडीन सोंसले. प्रेज गॉड. मांसाचे कसलें दुयेंस आसलें तें जेजून आपले कुडीन सोंसलें. प्रेज गॉड. फुडें म्हजें काळीज म्हज्या हृदयांतल्या मेणा बरी कडून गेला. म्हजें काळीज म्हाज्या हार्द्यांसान मेणा भाशेन कळोन गेला. प्रेज गॉड. सो कोणाक समज तरी हार्ट प्रॉब्लम आहा ओ कोणाक इंटरनल ऑर्गन कितें प्रॉब्लम आहा, लिव्हराचे प्रॉब्लम जावं ओ तेजे स्टमक प्रॉब्लम जावं, पोटाचे प्रॉब्लम जावं, जेजूचें उतर म्हणटा सगळें काळजा भाशेन सगळें तेजी बाकीचे पळय वस्तू भितर कुडीन आसल्यो त्यो सगळ्यो मेणा भाशेन वतोन गेल्ल्यो. कित्याक? पातकाक लागून. जेजून म्हाजें पातक आनी तुजें पातक आपले कुडीन घेतलें आनी ह्या पातकाक लागून तुज्या पासत आनी म्हाज्या पासत सोंसलें. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. कित्याक सोंसलें? तुका सुटका दिवपाक आनी म्हाका सुटका दिवपाक. तुका तें आनी पातकाचें ओ त्या पातकाक लागून तें दुयेंस येयलेलें पळय तुजे कुडीन तेजें फारीकपण दिवपाक. प्रेज गॉड. जेजून तें फारीकपण दिलां जाल्यार आमच्या जिवितान आमी तें आनी तें फारीकपण दिवपाची गरज ना. प्रेज गॉड. ओके. फुडें कैले बरी म्हजो गळो सुकून गेला. ओके. कोयले वरी म्हजो गळो सुकोन गेला. कोयले वरी म्हणजे कितें जाणा? सारको सुको डेजर्ट पयला, डेजर्ट सारकें वत हा थिंगा मातशें उदक पासून गेल्यार करून देता तसो तेजो गळो सुकोन गेलेलो. कित्याक सुकोन गेलेलो? गळ्यान म्हाजें दुयेंस आनी तुजें दुयेंस पळय आसलें जेजून आपल्या गळ्यान घेतलां. आख्खे विंड पायपान फूड पायपान पळय दुयेंस आसलें जेजून आपले कुडीन सोंसलां. कित्याक सोंसलां? तुका सुटका दिवपाक, म्हाका सुटका दिवपाक, तुका गूण दिवपाक, म्हाका गूण दिवपाक. प्रेज द लॉर्ड. कितें गोमटेचे प्रॉब्लम, कितें काळ्याचे प्रॉब्लम, कितें जिबेचे प्रॉब्लम, हे सगळे प्रॉब्लमां जेजून आपले कुडीन तुज्या आनी म्हाज्या पासत घेतल्या. प्रेज द लॉर्ड. फुडें म्हजी जीब म्हज्या ताळयाक चिकटल्या. म्हजी जीब म्हाज्या ताळ्याक चिकटल्या म्हणजे कितें? तेजे कुडीन तांक ना, तेजे कुडीन कांयच शक्ती ना. तेजी जीब सारकी आडी पडल्या. कित्याक? सगळे म्हाजे कुडीन पळय हे विकनस आसलें ओ असोच कळ्ळें आसली ती जेजून आपल्या कुडीन घेतल्या. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. सगळे तेजे हात बाव तेका नाम जालेले, कांय नासलें, जीव नासलें, सगळे भायर पडलेले. प्रेज गॉड. रगत ना, जीव ना, कांय ना, सगळे व्हांवून गेला. कित्याक लागून? तुका आनी म्हाका गूण दिवपाक. प्रेज द लॉर्ड. या देन गो टू 17. सगळी म्हजी हाडां हांव मेजूंक शकता. सगळीं म्हजीं हाडां हांव मेजूंक शकता. आमी जेजू खुर्सार पळयता न्हू ओ रेजरेक्टेड. आतां जेजू खुर्सार पळयला आमी कितले गाये पळयता? चडशे 5 सारके. पूण जेजूक सारको पॉलिश करून दवरला आनी ते रेडान 2-3 मार्क केलेले न्हू. पूण देवाच्या उतरान पळय इतलो तो घायल आसलो तेका तेजी हाडां दिसताली. प्रेज गॉड.
कित्याक ती हाडां दिसताली सगळीं दुयेंसां पळय मनशां कोणान आसली, म्हाजी आसली, तुजी आसली, सगळीं दुयेंसां जेजून आपले कुडीन घेतली आनी एक पासून हाड त्या दुयेंसांनी जेजूचे कुडीन सोडूंक ना. आनी जेजून मोगान तुज्या आनी म्हाज्या मोगा पासत आमचो जागो खुसार घेतलो. कित्याक खुसार गेलो? तुका आनी म्हाका ह्या दुयेंसान आनी मेकळी करपाक, ह्या दुयेंसान आमकां आनी वांटो ना करपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. हालेलुया. थँक यू होली स्पिरिट. ओके, नाव गो टू मार्क. ओके, नाव विल डू द ओके. ओके, आमी हे पळय शिकल्या तेजेर आमी नियाळ करया. ओके, आतां तुमी सगळीं दोळे धांपा आनी आमी आतां पळय शिकल्या तेजेर नियाळ करया. तुमचो फोकस ते दुखेचेर दवरिनाका. जेजू खुर्सार आसलोल्या जेजूक तुमी आतां पळयात. ती नदर हालयनाकात. आमी आतां देवाचें उतर आयकलां आनी आमचे जिबेर सावन उलयलां आनी आमी आतां तेजेर नियाळूय केला. जेजू खुर्सार पळया. दोळे धांपा. हांव कितेंय उलोवं दोळे उगडपाचे ना. आनी जेजू खुर्सार ती नदर काडपाची ना. आनी म्हाजे बरोबर म्हणत, जेजू आयज म्हाका कळलें तुवें खुर्सार रावन म्हाजी पेखोवणी विकती घेतल्या म्हूण. ही पेखोवणी हांव स्वत मानता आनी हे मानून घेता आनी तुज्या उतरा प्रमाणे हांव स्वत मानून म्हणटा, स्वत मानून विचारता, जेजू हांव तुज्या गायनी म्हाका पूर्ण गूण मेवल्या. जेजू तुज्या गायनी म्हाका पूर्ण पेखोवणी मेवल्या. म्हणत राव. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आता चेक करा. तुका ती दूख असली ते चेक कर. गेली? प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. तुका चेक कर. प्रेज द लॉर्ड. कितले वर्सां आसली ती दूख? तुका कितली वर्सां आसली? प्रेज गॉड. तुका आसा ती दूख? ओके. तू राव. तुका कमी जाल्या? ओके. यू ब्रदर? स्टील देर. ओके. प्रेज द लॉर्ड. ओके. सो तुम्ही दोगां वसा. तुमचें जालें न्हू? प्रेज द लॉर्ड. जेजू कारगा. ओके, कमी. तुका शुगर. ओके. प्रेज गॉड. आतां देवाचें उतर कितें म्हणटा? सगळीं तेजी भितरले कुडीन पळय तेजे कायज आनी भितर वस्तू आसल्यो त्यो सगल्यो मेळना भाशेन काबार जाल्ल्यो. कित्याक काबार जाल्ल्यो?
गूण केल्या म्हणजे जेजून तुका पेकोवणी दिल्या. प्रेज गॉड. हांव तुजेर आतां हात दवरता. वील रीड मार्क 16:17. बरे भाशेन आयक. सत्मंतल्यांक असल्या आश्चर्यांची पदवी मेळटली. मुजे नावी ते देंवचार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले, आनी मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बाधक जावचे ना, आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरे करतले. प्रेज द लॉर्ड. जो कोण देवाचेर विस्वास दवरता ह्या मनशाचे कडल्यान 4 वस्तू घडटल्यो. एक वस्त आहा पळय ती, तो पिडेस्ताचेर हात दवरतलो आनी पिडेस्त बरे जातले. बरयलेलें आसा. सो हांव स्वत मानता तुजेर हात दवरलो म्हणटच हांव हात दवरचो ना, जेजू तुजेर हात दवरतलो. समजलें? ओके. दोय दाम. जेजू घोसार पळय. जेजू हांव तुका आर्गां दिता. तुवें म्हाका पदवी दिल्या म्हणून आनी तुज्या उतरा प्रमाणे तुवें म्हणलां हांव जो कोण स्वत मानता तो स्वत मानीत आनी पिडवंताचेर तरी हात दवरीत ते पिडवंत कसलेंय तें दुयेंसां तो बरें जातलें. हांव जेजूच्या नांवान दुयेंसाक डायबिटीज हाडटा त्या दुयेंसाक हुकूम घालता, भायर सर हे कुडींतलो आनी वचोन दर्यान पड. आनी म्हाज्या अभिशेक हातान सान माय तुजे कुडीन जेजूचें जिवीत भितर सोदता. जे भाशेन जेजूचे कुडीन सगळे तुजें पातक गेलें आनी पातकाक लागून दुयेंस येयलें, जेजून तेजें फारीकपण तुका लागून ऑलरेडी दिलां. आनी हांव उलयतां तुज्या पोटाशी आनी तुज्या पॅनक्रियासाकी आनी सगळ्या तुज्या कुडीन भितर सारकें ना तें सारकें जावपाक जेजूच्या नांवान. जेजूचें जिवीत तुजे पोटान भितर सोदता आनी तुका पूर्ण पेकोवणी आतांच्या आतां, पूर्ण गूण आतांच्या आतां तुका फावो जाता. थँक यू जीजस. 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 तुज्या पोटान सगळें थारार जालां. तुका देवान नव्यो पॅनक्रियास दिल्या आनी तुजी पॅनक्रिया आतां सान सारकी इन्सुलीन पळय जाय तुका जिवीत हाडटे इन्सुलीन तें तयार सदांच जाता, कित्याक जेजू तुजो मोग करता. थँक यू जीजस. जेजूक आर्गां दी. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जालें तूं बरें. जालें बरी तूं. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. बस. यो सिस्टर कम. तुका शोल्डराचे प्रॉब्लेम आसले न्हू. शोल्डराचे प्रॉब्लेम आसले न्हू. आतां हात वयर काड. प्रेज गॉड. कितलो कमी जाला? ओके. आतां जाता न्हू. ओके. आतां आमी आयकलां दोयदाम दोयदाम आमी आयकलां जेजूची जोर एक साने हाडां साने सुट्टोन गेलेले. तर हे सान्यांक जेजून फारीकपण दिलां. जेजूक पळय कुसार आनी जेजूचो तो शोल्डर पळय, तें भूज पळय, तो जोड बाराती फुरीस तेणें तो भुजार घेतलो आनी तेजे सगळे तुका पळय फारीकपण दिवंक जाय आसलें तें जेजून ऑलरेडी दिलां. जेजूक तूं पळय आनी म्हूण, जेजू सगळें म्हाज्या भुजान कितें वायट आसलें तें तुज्या भुजान तुवें घेतलां आनी म्हाका पूर्ण गूण दिलाय. ताका लागून हांव तुका आर्गां दितां. आतां पळय ते सगळे गूण
तेजे कुडीन सान तुजे कुडीन भितर सरता. ड्रिंक इन द नेम ऑफ जीसस. हांव सगल्या तुज्या हाडांशी उलयता इन द नेम ऑफ जीसस एंड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. सगलीं हाडां सगळे जॉयंट सारके जाग्यार वच जेजूच्या नांवान. जेजू सगळे ते तुजे कुडीन थाऱ्यार घातल्या आनी तेजें रगत त्या जॉयंटांनी गेलां आनी ते रफनेस आहले कितें ते गोट आहले पळय ते सगळे लूज जाला. सो शोल्डर बी लूज इन जीजस नेम. हात वयर काड. प्रेज गॉड. वयर काड वयर काड सारकें वयर काड. जितले वयर काडटा तेन्ना आर्गां दी. जेजू हांव तुका आर्गां दिता म्हण न्हू. जेजू तुका आर्गां दिता. म्हाका सारकी सुटका मेळ्ळ्या. अहें कर. जेजू म्हाका जेजू तेन म्हाका जेजू म्हाका ते सुटका दिल्या. जेजू ते म्हाका सुटका दिल्या. जेजू ते म्हाका सुटका दिल्या. आतां काड. प्रेज गॉड. जालें न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू होली स्पिरिट. थँक्यू जीजस. कम ब्रदर. You have sciatic problem. Is it still there? Is it? Are you still having that? While standing and all, I don't feel that pain. Okay. Right now, you have any discomfort? Not really. I can walk, walking, exercise, everything. So when you I sit, don't- you used to come. Only thing is that freezing thing is there, which when I put hot Okay. water. Okay. Close your eyes. Lord, I thank you and I praise you for giving me the authority to trample down snakes and scorpions. Right now, in the name of Jesus, I speak to every spirit of infirmity that is causing this pain, this discomfort. I command you to come out and go and fall into the sea. And I speak to you, every bone, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. All you cranial bones, you spine, you disc, you pelvic bone, you vertebra, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, be realigned, be loosed, be lubricated by the blood of Jesus, and go back to the original position. I command every bone, every joint, every muscle, every tendon in your body in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, be loosed and be healed. Life of Christ is flowing into you now. Receive. Receive. In the name of Jesus, receive. Just look at Jesus on the cross. Every nerve in your body is purchased by the blood of Jesus. Every muscle, every tendon, every bone that you have right now, the price has been paid in full. It's yours. Take in the name of Jesus. Receive. Praise God. Are you feeling? No, so some kind of electric shock, slight. No, okay. Praise God. While the prayer? Or Yeah. so you felt that movement? Slight. It's gone back. I could feel that it is. You had stiffness? Stiffness, yes. Now move your leg, that stiffness is Like gone. walking and all, there is no issue. Only thing is when I pour hot water and all, I can't feel. That Now today you stiffness go. is still there, yeah. Praise God. Yeah. That vein or whatever was not right is gone back to the original position. Thank you. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. He has to come and pull them out, huh? Kuya na pica que fe. Praise God. Sister?
प्रेज गॉड. कितें प्रॉब्लम आसले पांयाचे? आतां तुमी पळयला न्हू कशें तांकां पेकोवणी आसली, ती पेकोवणी कशी सोत मानल्यान घेतली ती. तूं रेडी आसा? ओके. आदर दोयदा म्हण. जेजू, हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां ते भयणी ते भावां जेन्ना तुजें उतर मानून घेतलें तांकां पूर्ण पेकोवणी मेवली. हांवूय मानतां जेजू तुज्या गायनी म्हाका गूण मेवली. जेजू कुसार पळय. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit be healed. Praise God. चेक कर पांव कितें करूंक जालें कर. आतां दुखता. प्रेज गॉड. चल आतां. प्रेज गॉड. जेजू कारगा दितो तुरा. दुखता. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. आनी कितें आहा? प्रेज गॉड. चल. Yes, sister. Pregnancy. Okay. But everything didn't help. Come. She wants prayer for healthy delivery. What? Healthy and Okay. you want. Yeah, I just say. Take this. No, take it. When Mother Mary was pregnant, okay, and when Jesus was in her womb, she went to meet Elizabeth, correct? And when she went to meet Elizabeth, the baby in the womb was anointed by the Holy Spirit and leaped. Okay? Now, as she is going to lay hand, the same Holy Spirit is here today. And your baby in your womb, you will see the baby leaping right now. Okay? Because the same anointing is here. The same Holy Spirit is here. And your baby is going to experience the anointing of the Holy Spirit. Okay? Yeah. Close your eyes. And Sister Sharon, say this. Thank you, Jesus. Spirit of the Lord Jesus is upon me. Spirit of the Lord Jesus is upon me. My God Himself has anointed me. My God Himself has anointed me. As I lay my hand, As I lay my hand, your power, your power, your anointing your anointing is flowing through my hand is flowing through my hand into this womb. into this womb. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Life of Jesus Life of Jesus is flowing into you right now. is flowing into you right now. Life of Jesus Life of Jesus is flowing into your womb right now. is flowing into your womb right now. Thank you, Jesus. Don't open your eyes. It's God's power flowing into you. That's God's power flowing into your womb. That's God's power flowing into your womb. Yeah, give. And say this, in the name of Jesus, In the name of Jesus, I rebuke I rebuke every spirit of infirmity, every spirit of infirmity, every sickness. every sickness. I command you I command you to leave right now. to leave right now. Christ has redeemed you Christ has redeemed you from the curse of the law from the curse of the law by becoming a curse by becoming a curse in your place. in your place. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that this delivery that this delivery is completely normal. is completely normal. That the doctors That the doctors, will not even touch, the instruments will not even touch our body. the instrument will not even touch her body, Because Holy Spirit, because Holy it Spirit, is you who is supernaturally it is you who supernaturally giving birth to this baby giving birth to this baby without any complication, without any complication, without any labor pain. without any labor pain. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus. that this baby this baby is born is born completely completely healthy, healthy,
anointed, anointed, nothing missing, nothing missing, nothing broken. nothing broken. I command I command the mother's body mother's body to be completely healed, to be completely healed, and the child's body and the child's body to be completely to be healed. completely. Thank you, Jesus. 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 Amen. Amen. Thank you, Jesus. Did you experience that baby leaping? The baby in your womb was leaping Thank you, Jesus. because anointed, the anointing, jumping. Yes. Lord, thank you, Jesus. Praise God. Him? Him or you? Okay. Praise God. Okay. Hold my hand. Okay. What's this thing? Something to brain. Brain. Okay. Praise God. Yeah, improve. Is work in progress. Okay, we'll speak. Difference, right? From what I saw last time. Praise God. Okay. Lord, I thank you and I praise you for the authority that you've given to me. Lord, your word says, when a believer lay hands on the sick shall recover. Thank you, Lord, for this authority and the power that you have given to us as believers. And as a believer, I exercise the authority that you have given to me. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, whatever sickness is binding this brother, I command you to leave him now and go and fall into the sea. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I speak to you, brain. Be made whole. Be healed. All your neurons, all your electrical frequencies, I command you to be aligned now. I command you to be in balance now. All your chemical balance, all your electrical frequencies, be aligned in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. All your nerves, be loosed, be lubricated by the blood of Jesus. I speak complete healing and realignment and restoration in your body now in Jesus' name. Thank you, Jesus, for this creative miracle. Thank you, Jesus. Shiba barana da dere be dekena lada. Shiba barana da dere nere balaka shokoron dere be. Iba baba barana da dere dere benana da dere dere na na na. I speak perfection in all your pulses in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Brain, you are releasing the right chemicals to every part of this body now on. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shiba Baba Rananda de de de. I speak to your spine, your cranial bones, your disc, your vertebrae, the pelvic bone. All you aligned, be aligned in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. I speak to every nerve. Be loosed and be aligned. Your joints, your ligaments, your tendons, be loosed and be aligned in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All you 206 bones, be loosed and receive the life of Christ now. Thank you, Jesus. You're set free. Praise God, you're set free. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. What you could not do? किती ना 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 पोटान हल्ला जाला आता ओके ना आता तेका कितें करूंक जाय नासलें ओके शेक जातालें आतां शेक दिसता तुका In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, whatever is binding this,
I command you to be loosed now. Thank you, Jesus. Thank you for touching him from my anointed hands. And I release the life of Christ from my anointed hands into this body. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It is you who's touching him, Father. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I speak to the spirit that is causing this. Come out. Come out in the name of Jesus. I command you to leave him now. 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 Thank you, Jesus, for setting him free. Thank you, Jesus. You're set free. What's his name? Suhas. In the name of Jesus, you're set free. Suhas, in the name of Jesus, you're set free. You're set free. You're set free. Say, I'm set free. I'm set free. I am set free. Amen. Praise God. I am set free. In the name of Jesus. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. You want to walk? Swas, you want to walk? Walk. Walk. Thank you, Jesus. Walk in the name of Jesus. Very good. Come to sit. Shiba Parananda Derebetikira Daraba. Ibalaka Shukurun Derebetira Darabaraba. Shikasara Manandere Derebeti. Shikasar, come. Thank you, Jesus. Thank you. He could walk without holding. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. If I. Praise God. Praise God. Okay. Let him walk. Let him walk. Go, go. Yeah. Every month once migraine starts at the Saturday. Okay. Praise God. Urine problem. Urine problem. Okay. Okay, hold. Hold my hand. Praise God. Close your eyes. Lord, I thank you and I praise you. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, whatever spirit of infirmity, whoever you are, I command you to leave this body now. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I speak total restoration in your body. Be healed. Receive. 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 Receive the life of Christ now. Receive. In the name of Jesus, be drunk. Thank you, Jesus. 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 That's God's power on you. That's God's fire on you. Receive. Thank you, Jesus. Total new organs in your body in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us sit. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Sit. Sit down. Thank you, Jesus. Say this. Thank you, Jesus. By your wounds, I am healed. Jesu, Jesu, तुझ्या गायने म्हाका पूर्ण गुण मेवल्या. म्हणत राव. I speak to your liver in the name of Jesus. Continue. I speak to your liver in the name of Jesus, to your uterus and every organ that is responsible for urine.
urinary bladder be loosed and be healed in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You're set free. You're set free. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Any कोण हा? एकलो हाडटा प्रस. Praise God. सांग कितें जालें? पांयान घट जाता खोजाता ओके खुजली प्रेस गॉड ओके आदी दोयदां जेजूक पळय प्रसाद. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I speak to the spirit that is causing the itchiness, come out and go and fall into the sea. I speak in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, total healing in your body. तुझ्या पांयान ती खुशली आसली ती गेली. जेजून तुका नी कात दिल्या. कित्याक जेजूचें उतर म्हणटा तेजे मांस नासलें कात नासलें तेका जेजू तेजे हाडां दिसतालीं आनी त्याच गायांनी तुका आतां जेजू गूण दिता. सोतमान प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. जेजूच्या रोगतान ती कात धुवन काडल्या आनी ती खुजलेक आनी केन्ना तुजे वयर अधिकार ना. जेजूच्या नांवान आमेन. प्रेज गॉड. Sugar? Praise God, okay. Close your eyes. Close your eyes. Lord, I thank you and I praise you for the authority you have given. So with that authority in the name of Jesus, I speak to that spirit of infirmity that is causing imbalance in his sugar. You spirit of diabetes, come out and go and fall into the sea. I speak in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. New pancreas. And from now on, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, your pancreas are producing perfect insulin for life. I speak perfection to your kidneys. I speak perfection and life to your liver, to your bowels, to your bile ducts, and also to your digestive system. You will have no fear of any kind of food in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus, for setting him free. Amen. Praise God. Praise God. आता तें स्वत मानूंक जाय तुका पॅनक्रियास हा आनी ते पळय जेवणाक खाणाक लागून भिरांत आसली ती गेल्या. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. प्रेज गॉड. हां बीपी. प्रेज गॉड. ओके दोयेता जेजू कुसार पळय ना ना दोयेता पण जेजू कुसार पळय. जेजू हांव तुका आर्गां दिता म्हाका ती अधिकार आनी तुजी शक्ती दिलाय. दुयेंसाचेर हात दवरल्यार दुयेंस कसलेंय तें दुयेंस जावं तेका पिकोवणी मेवता. सो हांव म्हाजो हात ह्या म्हाज्या भावाचेर दवरला आनी हांव स्वत मानता हांवें हात धरूंक ना पूण तुवें हात दवरलाय. आनी हांव त्या ओतम्याक उलयतां जो ओतमो ह्या भावाचेर रात चलयतालो आनी तेजी ब्लड प्रेशर इम्बेलन्स जातालें. तेजे कडेन हांव उलयतां इन द नेम ऑफ जीजस एंड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट बाय सॉर्ट आनी दर्यान वचोन पड. आनी हांव सगल्या तुज्या काळजाक सगल्या तुज्या शिरांक सगल्या तुज्या रोगोत तयार जाता त्या हाडांक हुकूम घालता इन द नेम ऑफ जीजस एंड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. आयच्यान सान आनी आतां सान आख्खे कुडीन सारकें जावं. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. यू सेट फ्री. प्रेज गॉड. तुका कितें गोव येताली
येताली आतां येता कितें केल्यार येताली बेश्टीच येताली पूण आतां येता प्रेज गॉड थँक्यू जीजस जालें सुटका तुका प्रेज गॉड थँक्यू जीजस जालें न्हू प्रेज गॉड हां थंडी कपरातीची न्हिदले जाल्यार सुरू जाता प्रेज गॉड गाद जाय दाम जेजूक पळय थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस ना तूं काय म्हणनाका जेजू हांव तुका अर्घ दिता म्हाका ही ऑथॉरिटी तेणी दिलाय आनी ही ऑथॉरिटीन हांव तुजें नांव घेता आनी ही पळय थोंडेचें दुयेंस आहा त्या दुयेंसाचेर हांव हुकूम घालता बायसवार हे कुडींतलो आनी वचोन दर्यान पड आनी हांव तुजें इम्यून सिस्टमाशी उलयतां इन द नेम ऑफ जीजस एंड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट तुजें इम्यून सिस्टम सावंड आसा आनी सारकें कुडीक जाय तशें चलता तुजे कुडीचे एगेन्स्ट केन्नाच तुजें इम्यून सिस्टम चलचें ना जेजूच्या नांवान आमेन प्रेज गॉड थँक्यू जीजस प्रेज गॉड ओके थँक्यू जीजस आनी कोण आहा प्रेज गॉड कितल्या जाणांक हिलींग मेवला आयज कितले जाणांक गूण मेवला प्रेज गॉड हालेलुया थँक्यू जीजस प्रेज गॉड सो जेजू कारगा देवा कारगा जालें न्हू प्रेज गॉड ब्रदर तूं येता हिंगा थँक्स गिवींग मागडे एनीथींग एल्स या यो थँक्स गिवींग मागडे You म्हूण want to share any testimony? आं कोणाक टेस्टमेनी बा सॉंग जाय There is someone there. तुका कितें आहा कितें म्हणटा टेस्टमेनी आं कोणाक दिवंक जाय Ask tongues, anybody is not happy. आं ओके प्रेज गॉड सगळीं विचित्र भाशेनी उलयता जिबेचे देणे उलयता सगळीं उलयता What do you say, tongues? अन्य भाशेनी उलयता पवित्र आत्म्याची भाशा उलयता प्रेज गॉड सगळीं सगल्यांक हा कोणाक ना उबे राहा कोणाक ना उबे राहा अनभाषित देणी आले 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 करते आलेली आलेली आले 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 करते ते अनभाषित देणी ना आलेली ना आलेले कुठे आलेली प्रेज गॉड टेक ना तुला अनभाषित देणी आय गो टू द पवित्र आत्मे देणे नका पवित्र आत्मे देणे बस Come now, you have to preach. Translate. So all of them, they don't speak in tongues? No. No? Have they heard about it? Yeah, they have heard about it. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay, let's go to Mark 16, verse number 17. सतमंतल्यांक असल्या आश्चर्यांची पदवी मेळटली मुझे नवी ते देंवचार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले Say that again. मुझे नवी ते देंवचार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले What happened? Okay. This scripture says, these signs shall follow those who believe. हे देवाचे उत्तर सांगता हे अंकित सांगलेलं आसा कोण जेजूक सतमानतात तांकां ते येता म्हणून In my name you shall cast out demons, जेजूच्या नांवान आमी सैतान देंवचार धांवडयतली and you shall pray in tongues. आनी तुमी अन्य भासांनी उलयतली आत्मा Correct? So are you a believer? ताका तुमी सतमानतात की विचारता आसा So as a believer, is it your right to speak in tongues? जेजूल पटलावदार जावन हे आमगेल हक्क की विचारता आसता How many of you are praying that God will give you these tongues for many years? Raise your hand. कित लोक देवाल कडेन मागता आसात की देव म्हाका ही भास दिता म्हणून सुमार वर्सां
Okay. And God is not giving you? आणि अजून ताका देवान दिवू ना तुमकां ते. You are asking but God is not giving you? तुम्ही विचारता आसात देव दिताना. Okay, come continue. Okay, you teach. Let him sit. We take a small teaching. You can go for another half an hour, no problem. Yeah. 1 hour. ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ 1 hour. No problem. No? Okay.